नमस्कार. हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जेवचे जागृत जगत ह्या श्रृंखलेचे 35 उपाख्यानाक तुमकां सर्वांक स्वागत. एक मनशान येवन तागे लागीं अतिंद्रिय शक्ती आसा, या दैवांश संभूत तो आनी त्या शक्ती निमित्त तुमगेल कसं आरोग्य समस्या असल्या रे, या तुमकां कसलेय मानसिक वेदन असल्या रे, या कसं दुख असल्या रे, ताजे समाधान या परिहार तो दिता म्हूण सांगली कुडले आमी कशी त्या सुलभेर नमगून मोस जेताची या तागे निमित्त आमकां दग जेता म्हूण सांगून आमी आज आमगेल जागृत जगताच्या आयच्या उपाख्यानांत पळया. आज आमगेल संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ऍक्टिव्हिस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभागन. डॉक्टर ममा, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. आता डॉक्टर ममा, अतिंद्रिय शक्ती या दैवांश संभूत म्हणतना एक मनशान म्हणतना ताचे अर्थ कसो जावन आसता? म्हळ्यार युजली तांणी कशें म्हळ्यार जनाले भावना तांगेले मानसीक स्थिती अर्थ करून घेतिल्ले आसा पळय, तांणी हे मेंटली वीक आशिल्ल्यांक मोस करचें बारी सुलभ. तांणी कोणाले उलयता पळय तांगेले सगळ्याची मन अर्थ करून घेयन खंयची विकनेस आसा पळय त्या विकनेसा वयरी तांणी तांगेले वयर खेळचें, ताजे वयर तांगेलें साम्राज्य डेवलप करचें. अशें जावन घेयन आतां मस्त जन आसले पळय येता ती, तांणी पळय जनाक मोस करचे खातीर म्हूण करची न्ही ताणें. जनाले कंट्रोल तांगेलो आसल्यार तेन्ना तांकां कशें दाखोवतले खेळोवचें मेळटा. आस्ती बरोवन दितले हे पुरा नमुन्याची आमी पळयलां. जाल्यार तशें जाल्यार प्रूव करचें बारीक कश्ट आसा. लिगली तांणी बारीक केअरफूल आसता ती. तशें जाल्यार आयडेंटिफाय करचें, लिगल करचें ते मस्त कश्ट आसता. तसल्यांक तांकां मस्त कानुनाचें ज्ञानय आसता. खंयचें केल्यार समजता, खंयचें केल्यार समजायना. उदाहरण एक सांगता, 19 डिसीज which cannot be cured by वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान इंडियन मेडिकल कावन्सिलान पुराय केलां. तांणी ते क्यूर करूंक म्हणटा मनाची, ते ट्रीट करता म्हणटा ती, ते सांगसान सिरकूपणाची अशें सांगिल्लें. तेन्ना ह्या पुराच्या न्हू तांणी जनाक मांकड करचें म्हणटा पळय त्या करचें, तांकां फूल करचें आनी तांणी तांगेले फायदो पडोवचो. असो मस्त केस जाता जाल्यार तातूंत ते इन्वेस्टिगेट करचे बारीक कश्ट. मस्त वेळार तांणी चुकून घेवन धांवता ती, जाल्यार केलो केस आसा आमकां आमगेल्या हातान मेळ्ळेले आसा. त्याच तुमी सांगलें असल केस आयल्यार तुमकां ताजें समाधान पळोवचें भारी कश्ट म्हूण म्हणलें. आनी त्यात असल एक मोस करतल जन या आमकां मंकड करतल जन कानुना बद्दल माहिती आशिल्ली मनशां आसताची आनी कशी तांणी त्या थंय सकून धांवन वचचें येता म्हणून तांकां गोत आसता म्हणून. असल एक केस तुमगेले आयलेलो आसा? वय सुमार केस आयले आसता. जाल्यार कोड्यालांतूच जाल्लें एक केस बारी इंट्रस्टींग आसा. तें सादारण 97-98 तशें पळय हांगा दाखोवन एक कोण केकल्यान कागद बरयलें आमकां. सर म्हाका मस्त मोस जाला, तो अतिंद्रिय शक्ती आसा म्हूण म्हणटा. खंयचीय जाल्यार हिची ट्रिटमेंट ना अशी म्हळ्यार वखदान हे तांणी हिप्नोटायज करून घेवन कसं कितें करता ती आनी म्हूण करता ती म्हूण म्हणाली. तुमकां गोत आसा पळय म्हूण सांगलो. हांव म्हळें म्हाका तसलें गोत ना मरे, तसलें आसकी म्हूण गोत ना. जाल्यार सांगता ती रेकी म्हणटा ती केलो जण आनी कशें की म्हणटा ती. तें पर हांव शिकिल्लें ना, म्हाका गोत ना ते विशयांत हांव तेका सांगचें जायना म्हणून. ना सर तूं ते एक तो म्हाका मोस म्हूण दिसता म्हूण सांगून तागेले कागद येयले. मागीर फोनूय केलो ताणें. हांव म्हणलें तूं कोण म्हूण सांग म्हूण सांगलो. तो सांगच्या तयार ना म्हूण ताका भंय की कशें कळ्ळी म्हाका. हांव म्हणलें अनामधेय पत्र आमी स्विकार करनाची. कोण म्हूण तूं आयडेंटिफाय तूं करना म्हण तुका सपोर्ट करचे प्रश्नय ना. त्या निमित्त आमी कसलें करचें जायना म्हूण सोडलें. तशें जावन घेवन 1-2 म्हयने नंतर एकल्याक कागद आयलें. हो तेज केस जाल्यार आगेले कागदार नांव आसा, एड्रेस आसा, तागेले टेलिफोन नंबरूय दिला. म्हाका मोस जाला म्हूण सांगून तेन्ना
ताका आमी आपयलें यो कसं सांग म्हाका कशें कशें म्हणून आमी खूब आय सांगता ती तूं तशी केल्यार तुगेलें दुड्ड वापस म्हणचें साध्य आसा आनी कोणाक एक विंगड मोस्ट जावन अशें करचें साध्य आसा म्हणून ताका सांगलें. तो आमगेलो ऑफिस आयलो तांतूं इंट्रस्टींग पार्ट कसो म्हणून जाल्यार ताणें 3 कोर्स घेतला तेगे लागीं. तो ट्रिटमेंटय करता ट्रेनिंगय दिता. म्हळ्यार वखद ना अशीची तागेले शक्तीन ट्रिटमेंट दिवचें म्हूण ताणें सांगचें. तागेले शक्तीन ट्रिटमेंट दिवचें आनी चड जावन मानसीक रोगाच्यांक ताणें करचें. मागीर तागेले तूं वखद परत उणें जाल्यार मायंड कंट्रोल के कसं म्हणून तो म्हणालो. येवन घेवन न्हू तागेले 3 कोर्स केला सर. फर्स्ट कोर्साक ताणें इतलो दूड घेतलो की 1,500 की 2,000 रुपया घेतले. मागीर चड जाता मागीर 2,800 अशें परत घेतले म्हूण म्हणलें. आनी मागीर तूं कसो लॅब आयला म्हाका तांचो तृप्ती ना. When I don't get satisfaction, I've got a right to get back my money. म्हणून ताणें अशें सांगलें. I said yes, it is recognized in consumer law. If you are not happy with the services, you can definitely do it. कितली केस घेतला 3 कोर्स. आतां 3 कोर्स करतना वरले 2 कोर्सान तुका सॅटिस्फॅक्शन मेळना. 3 कोर्साक मेळना अशें परत ना. तेन्नाय म्हाका ते फ्रॉड म्हूण सगळ्यान अंदाज जालो जाल्यार हांव कंटिन्यू केलें. आतां सुरवेक कोर्सांतूं तुका तृप्ती ना म्हूण म्हाका कळटा. 2 न्हू 3 न्हू केले कसं न्ही हांव वयता आसलें म्हळ्यार एक मनीस तृप्ती ना म्हणटा 3 कोर्स करता कशी म्हणून. पळय तेन्ना तो म्हणलो न्ही सर 5 कोर्स केल्यार तो PhD म्हणून दिवच्याक एलिजिबिलिटी आसा मागीर तागेले अंडर PhD करपाक ते जाता म्हणून सांगून. PhD कोर्स आशेक ताणें 3 कोर्स केले ताका कळ्ळें 3 कोर्स भितर हें फ्रॉड म्हणून कळ्ळें म्हणून ताणें सांगचें जायत. आतां 3 कोर्स केले न्हू तुवें तुका PhD म्हळ्यार कसलें तूं कसलें देंवका PhD तें म्हणून सांग म्हळ्यार खाली डॉक्टर म्हणून घालच्या की तूं कसलें देंवका PhD. इफ यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू उद्देश आसका न्हू तूं पुरो सांगता म्हाका कसलें म्हणून सांगता. तेन्ना तो म्हणालो तशें न्ही सर म्हाका असलान तूं मस्त आसक्ती आसा रेकीन तूं हांव मस्त शिकला तसलें जें कसरकी म्हणून सांगून रेकीन तूं हांव अशें मस्त गूण केले पळयला म्हगेले मास्टरान परत अशें म्हणून म्हणालो. जायत पळय आतां 3 कोर्स केले न्हू तुवें आतां सर्टिफिकेट दाखयचो तूं म्हणून म्हणलें. सर्टिफिकेट पळयल्यार तांतूं इनर सायन्स तागेलें नांव कशें न्ही म्हणून म्हणलें. तागेलें नांव गुरुले फर्स्ट ऑफ ऑल. तागेलें डॉक्टर अशोक कामत म्हणलो. तागेले एक फोटो आसा पळय डॉक्टर अशोक कामत के वो ते आमगेले आतां एक्चुअल फोटोग्राफ ना ते पूट जाल्ले तुमी तांचे पेपरार घाल्लेले फोटोग्राफ दाखयता आसा हांव तुका ते हो अशोक कामत के डॉक्टर अशोक कामत म्हूण सांगलो. तो खंयचो म्हणून म्हणलें. तो हुब्बळ्ळीच म्हणून म्हणालो. ओके जायत. आतां तागेलें इन्स्टिट्यूशना नांव कसलें म्हणून इनर सायन्स आसा म्हणून म्हणालो. अकॅडमी ऑफ इनर सायन्सेस म्हणून हे समज ऑब्जर्व केल्यार द ओपन इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी फॉर कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिन्स म्हणून कोलंबो अशें खंय तें ताजे अंडर आमी एफिलिएशन करून अकॅडमी ऑफ इनर सायन्स म्हणून केलां. हाजे हेड ऑफिस आसा मैसूरांतू हांगा कोड्यालांतू देरे बैल म्हणून सांगून एक आसा थंय ताणें 30 एकर जागो कोणकी ताका दिला दान दिला जाल्यार आतां ताणें टेम्पररी एक इन्स्टिट्यूशन ओपन केलां. थंय आमी ट्रेनिंग क्लासीस परत करता म्हणून म्हणलें. तेन्ना हांव सांगलें ओके अकॅडमी ऑफ जर्नल इनर सायन्सेस म्हणून सांगून तो कोणूय आसो तागेले एफिलिएट कोलंबो आसा म्हणून जाल्यार इंडियन युनिव्हर्सिटी त्यांना रेकॉग्नायज करता न्हय. इंडियान खंयची युनिव्हर्सिटी म्हणून गेलें तें म्हाका गोतना सर म्हणालो. पळय बा तेका खंयची एक इंडियन युनिव्हर्सिटी नवे UGC युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन म्हणून आसा इंडियांत आसा आनी प्रत्येक युनिव्हर्सिटी तांकां कंट्रोल आसा तांणी रेकॉग्नायज करताची म्हणून. कोलंबो युनिव्हर्सिटीन तूं तांकां येना तूं तें पळोवका म्हाका म्हणून म्हणलें. तें म्हाका गोतना सर म्हाका कसं गोतना म्हणून जावं पूण तुका कसं गोतास की तें परत सांग म्हणून पुरो ताका सांगलें.
तेन्ना ताका एक कशें कळ्ळें म्हण जाल्यार तागेले सादारण 15-20 जण तागेले शिष्य तागेले ट्रेनिंग घेतले देरे बैलान तो काम करता आसाची म्हणून ते देरे बैलान काम करतना त्रास व्हय म्हळें न्ही ताणें म्हयन्या एक फावटी विजीट करचें बरे कडेन विंगड सेंटर आसा म्हणून खंयचे सेंटर हुब्बळ्ळी एक सेंटर गोवांत एक सेंटर तुमकुरांत एक सेंटर मैसूरांत एक सेंटर अशें म्हूण सांगलें जायत म्हण ती चमकल्यार पूण हांगाची आनी सिम्स टू बी नायस पीपल कशें तांगे कशें कितें ना आनी तांणी कोणें काम आनाची तांणी परत वॉलंटरी जावन घेवन गुरू सेवा करतले तांकां परत पळयलें तांगे लागीं निमगेलें हांवें तुमकां सॅटिस्फॅक्शन आसा तुमगेले गुरुले म्हूण सांगलें न्हू तांणी मस्त एक वय म्हूण तसलें कसं ना जाल्यार न्हय म्हळ्यार चूक जाता की म्हूण तशें कशें कितें जावन न्हू खुशी खुशी वय म्हणून सांग जायनी सांगतात न्हय आमगेले तो व्हड महात्मा गीत म्हूण सांगनाची केलो केस सक्सेस जाता सर केलो केस सक्सेस जायना अशें हे उलोवचें सुरू केलें जायते पळया म्हूण सांगे न्हू तुमगेले अशें काम दिलें उलोवका म्हाका म्हूण म्हळें कोण तो ताजे डायरेक्टर की कशें की ताका उलोवका म्हूण सांगलो तागेले फोन नंबर दिलें 2-3 फावटी फोन केले तेन्ना विंगड कोण की उलयता तूं कोण म्हण सेक्रेटरी म्हणालो जायत सेक्रेटरी साहेबा म्हाका एक हें जावका अपॉयंटमेंट जावका म्हण कसं जाल्याक म्हणालो न्ही आमगेले एकल्याक पॅरालिसीस जाला पयलीं ते समज चमकत आशिल्लो आतां ताका म्हाका दायिना म्हूण म्हणटा ते हांगा मेडिकल कॉलेजांत आमी टेस्ट केले फुडें तो म्हणटा ते क्यूर जायना म्हण ते न्ही आमगेले इन्व्हेस्टिगेशना प्रकार ताका कशें जाय न्ही तागेले मनान कशें की बसला म्हण सांगलें तेन्ना म्हाका तुगेलो उडगास जालो म्हण सांगे न्हू म्हाका एक अपॉयंटमेंट जावका म्हणालो न्ही अपॉयंटमेंट एक 2-3 म्हयन्याक मेळना म्हणालो तो मस्त कडेन ट्रेनिंग प्रोग्राम पर आसा तुम्ही एक काम करा तूं मणिपालांत तूं तागेले आमी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आसा वॅली व्यू म्हणून एक हॉटलांत तुम्ही थंय आयल्यार ताका मेळयत आनी तागे थंय ताका कशें दाखयत म्हूण म्हणालो सो आमी लेखलें ओके दीस इज द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आका वेल्यार म्हळ्यार समाज वरचें म्हण मागीर आमगेली आयडिया कर समकरी म्हणून कशी हें घेवंक पडलें फेक हें करूंक एक्सपोज करूंक सो एकल्याक आपोवन व्हेलें तो एकलो असिस्टंट प्रोफेसर ताका आपोवन घेवन अशें पळय पांय शिकोवन घेवन ताका कळून घेवन अशें पळय आमी हेल्प कशें करता जालें पुरा तागेले 2 दिवसां ट्रेनिंगाक मस्त कॉस्टली बट एनीवे वी हॅव टू स्पेंड हांव आनी एक 2-3 जाणां बसून घेवन ताका बसून घेवन ताका पुरा पळयलें पुरा पळोवन तरी तागेले एकच कसं म्हण जाल्यार हांव प्रिती आनी जसं की भक्ती दिवच्याक हांगा आयला आनी जनाक सुख आयला म्हण सांगून तागेले मोग दिवच्या आयला जनाक कशें की म्हण तागेले जालें स्पीच ते पुरो जातरी आमी ते जोड भितर एक मैसूरांत आमगे फ्रेंड्सा लागीं निमून घेवन तो कशें करता आसा ती पळय म्हण कळ्ळें ताका केलो आमगेलें हें कळ्ळें एका जावन घे न्हू ते हें ताण दिवचें सर्टिफिकेट घे ओपन इंटरनॅशनल युनिवर्सिटी म्हण सांगून न्हू एकल्याक तागेल्या शिश्याक दिलें सर्टिफिकेट तातूंत जय सूर्या म्हण सांगून न्हू तो एकलो ताजो वायस चान्सलर के वायस चान्सलर ओनरू हें त्या पुरेकाची कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसीन म्हूण आसा कशें म्हण म्हाका कळ्ळें ताचें नांव ओपन युनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसीन म्हणून हें दिवचें केलो जाणांना PhD दिला केलो जाणांक MD दिला ताणें MD दिवच्याक थिसीस ते थिसीस होच करता काय कोण होच गायड करता काय अशोक कामत म्हणून ट्रेन करता आनी 30,000 PhD 40,000 MD असं परत तागेले रेट्स परत सुरवेक आमी घेतले नेक्स्ट कशें म्हण जाल्यार खंयची युनिवर्सिटी म्हण सांगून आमकां जावका जालें आमी ताका सांगलें पण ते फेक युनिवर्सिटी काय जावप साध्य आसा तेन्ना तागेले डिटेल्स दिले फेक युनिवर्सिटी न्ही ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाचे आल्मा आटा USSR कशें की तागेले एक प्रांत आसा तांणी रेकॉग्नायज जालेलें हें तें म्हूण सांगलें
तेन्ना आमकां गूगल पर सर्च करचेना, वय वय इंटरनेट ना. तेन्ना आमी पळयल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन खंयचे मेडिकल डिग्री दिवची ना तांणी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आसा पळय ताजे वयर तांगेली एक दोनीचे खंयचे इन्स्टिट्यूशन रेकॉग्निशन करचें तांगेलें न्ही, त्या पुराय त्या युनिवर्सिटी त्या गांव कंट्री युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन म्हणून UGC तांतो त्या निमित्त हें WHO ताजें न्ही म्हणून आमी हें केलें. नेक्स्ट तागेले केक आमी करता. नेक्स्ट पळयता हांग एक 30 acres जाग कोणके दिला म्हण सांगेन ताका सांगे क्यूर जाल के तागेले दुवेक कशें जाल के सगळे समजल म्हणून दान केलें. दान न्ही ताण केलें आनी ताण ताका दाखयलें की म्हाका $3 million इंडियानापोलीस विश्व दोन येता त्या निमित्त तूं म्हाका हें दी म्हण सांगेन तागेलें नांव करच्याकय तयार केला. हें एक इन्फॉर्मेशन कळ्ळें. ताजे नेक्स्ट एकले शणै माम म्हण सांगून तो शिमोगाचो, तो कोडयालचो की शिमोगा आशिल्लो की ताका कशें की एक क्यूर जाल की कशें की केलें की तर 12 acres जाग ताका दिवच्याक ते थंय एक इन्स्टिट्यूट करच्याक पाय सरला म्हण सांगून हें सेकंड इन्फॉर्मेशन. हें पुरो करतना आमकां सादारण कशें म्हण कळ्ळें. आनी आमी पळया आतां मणिपाला येवं तेन्ना आमी हें करया म्हण सांगून ते इतले परत आमी ओट केला. मणिपालान तूं केलें मागीर आमकां ऑलमोस्ट फ्रॉड म्हण सांगून आमगे जावका तितले प्रूफ मेळ्ळें. कोलंबो युनिवर्सिटीचे मागीर पळया सगळें इनर सायन्स खंयचे युनिवर्सिटी रेकॉग्निशन कर न्ही म्हण सांगून UGC देखून आमी UGC बरयलें हें सचिन इन्स्टिट्यूशन खंयचे युनिवर्सिटीक एफिलिएट जाला हांवें अशें म्हण सांगून. ना एज फार एज अवर नॉलेज नन ऑफ द युनिवर्सिटीज इन इंडिया हॅव रेकॉग्नायज दीस म्हण सांगून तें कळ्ळें. तें कळटना आमकां एक इन्फॉर्मेशन आयली कशें म्हळ्यार हाक मंगळुरांत वाडी जाला म्हणून. दॅट वॉज स्कॅरी. कित्याक म्हण जाल्यार वाडी जावं तशें कशें जालें ती तागेले फर्स्ट बॅच स्टुडंट की तागेले वयर त्या मंगळुरांतू तागेले ते सेंटर केला देरेबेल म्हणून एक गांवांत हांगा थंय ताजी इन्चार्ज आसली. सुमार 7-8 म्हयने इन्चार्ज जाले नंतर कळरी तिगे रांदनान वचून घे प्रपोजल दिवन घे ताका लग्न जालां. लग्नाक ताणें कसं न्ही म्हाका सिंपल एक मॅरेज आनी तूं देवस्थाना वाडीक म्हण सांग कोणाकय तें कळनाशें तें केलां म्हण सांग कळ्ळें. तेन्ना आमगे रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्त चडली. कित्याक म्हण जाल्यार हाक जावं एरेस्ट जाल्यार हाक जावं कसं केल्यार तिका एफेक्ट जाता. कसं ना ती एक चेडली तिका एक प्रोटेक्शन करता. सो वी डिसायडेड आमगे कमिटींतू तागेले निमित्त डायवोर्स घेवूच न्ही. चूक जालें डायवोर्स घेवूच न्ही आनी आमी प्रचार करचना हाजे वेळी हें करचना म्हूण सगळें ताका डिसायड केलें. आनी तिगेलें नांव कोणाकय गोत नाशिल्लें आनी ते सप्प जे नामांत गोत आशिल्लें दॅट्स ऑल रायट. तें पुरो करून घेवन आमी एक भायर गेले. मागीर पळयतना तागेले आनी एक विशय सप्प कळ्ळे. तागेलें नांव अशोक कामत मंगळुरांचो. मैसुरांत तुका अशोक कामत म्हूण सांगलें म्हणजे डॉक्टर ना तो थंय आशिल्लो काय फुडें. मडिकेरीन तूं तागेलें नांव डॉक्टर अविनाश म्हूण सांगलें. तुमकां डॉक्टर अशोक राव म्हणून. ते जोड भितरी तिका आमी कॉन्टेक्ट केलें. तिका कॉन्टेक्ट करून घेवन तिगे लागीं कशें तिका कळना तेन्ना ऑलमोस्ट फ्रॉड म्हूण सांगून न्हू ते तागेले गोवांतू तागेले ड्रायव्हिंग लायसन्स म्हणलें तांतू तागेलें नांव फ्रांसीस डी सिल्वा सन ऑफ एंटोनियो डी सिल्वा म्हूण कळ्ळें. म्हळ्यार एक मनशा इतली नांव वय ओरिजिनल नांव खंयचें म्हूण आमकां कळ्ळें आनी तागेलें ओरिजिनल नांव कामत म्हूण म्हणटा ताका कोंकणी येना. कोंकणीन उलयना तो. कशें जालें म्हळ्यार हांव पुरा हांगा हुब्बळ्ळीन तुजी व्हड जालेलो आनी कन्नडा येवचें म्हणून कशें कन्नडान उलयता मागीर इंग्लीश मोस्टली इंग्लीश उलयता जालें. तेजे नंतर तिका आमी सांगलें तिगेलें रिक्वेस्ट जालें सर म्हगेलें नांव येवचें नजर ना तुगेलें नांव येना अम्मा बट ह्या म्हूण सांगे न्हू आतां तूं एक पाटी आमकां मेळ्ळो ताजे पयलीं म्हूण सांगलो. इतली पुराय करतना आनी येवपास आनी कशें कितें आमकां केलें
तो साधक म्हूण सांगून गेलो मध्य मांसाहार कसं करनाशिल्लो जाल्यार ताका आल्कोहोल ना अशी डायना म्हूण सांगून एक इन्फॉर्मेशन. मांसाहार घेवचें ना म्हूण सांगता ताका डेली जेवका आशिल्लें म्हूण कळ्ळें. मागीर दये आनी प्रिती जावन येवचें केल्लें म्हणून तें पुरा तातूंत ट्रेनिंगा सेशनां सांगचें आशिल्लें. जाल्यार एक फावटी ब्लड कॅन्सरान एकल्या आयिल्ले तेन्ना फीस उण करच्याक ताणें ओपन जालें कुडले तिका कळ्ळें म्हाका फ्रॉड म्हूण सांगून. तशें तिका कळलें न्ही जाल्यार तिका कळनाशिल्लें. आमी तिका कॉन्फिडन्साक घेतली आनी तूं खंडीत आमगेर वयरी विश्वास दवरून घे वयता तूं कसं करनाका तुका आमी कंप्लीट तागेले भायर येवता थंय आमी करताची म्हणून एश्युरन्स दिलें. जायत म्हूण भायर संतोश जालें तिका. फुडें ते दोन भितर ताका कळ्ळें तो डिसेपियर जालो. तो खंय ना खंयचे फोन केल्यार खंय केल्यार तो हांगना म्हूण सांगून. तेन्ना एक दिवस तागेलोच फोन येयलो. तूं म्हगेले वयर मस्त इन्वेस्टिगेशन करता इंग्लिशान उलयला. इन्वेस्टिगेशन करतकीर कसन प्रॉब्लेम कसन तुका म्हूण म्हणालो. कांय ना आमगेले दोग जाण तुगेले पेशंट आयल्यांची तांकां ते ट्रिटमेंट समजाय न्ही खंय. अकॉर्डिंग टू द कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट आमी तुगेले वयर केस करच्या फुडें तूं ताका ट्रिटमेंट केलें आमगेलें कसं ऑब्जेक्शन ना. तूं अर्द ट्रिटमेंट करून राबयलां खंय कितले समय तूं पळोवचें ना खंय तूं तागेले दुडूय घेतला खंय. त्या म्हणल्यार आमी केस करचे आयडिया ना तुमी तशें करचें नाका. हांव पर आमगेले एकाडेमीची मिटींग आसा मंगळार देऱ्या बेरांतू हांव थंय येता तुमी येयाची त्या पेशंटाक घेवन येयाची हांव ताका कसं म्हूण सांगून हांव सेटल तुमगेले ताका सेटल करता म्हूण सांगून जालें. संभाव्य शिवलेलो जायते म्हूण सांगून पुरा थंयची गेलेची. एक फावटी ताणें आयिल्ली म्हूण जाल्यार हांव पुलीस ऑफिसर सुपरडिंट पुलीस उलयला अशें शेत तो तो मेळ नाशिल्लो म्हूण सांगून. ताणें म्हणलें तुमी पुरा ताका डिसायड करून घेवन पुरो कंप्लिटली रेकॉर्ड केलें आमी आनी कसन उलयलें म्हणून. तो आयलो ताणें आमी 2-3 जाण मात येयले म्हूण सांगलें कित्याक ताचे फुडें हांव तागेले क्लास एटेंड जाला. ताका म्हगे क्लास एटेंड जाला हांव तेन्नाय ताका हांव कोण म्हूण करना म्हणे पानां तागेले क्लास एटेंड जाले निमित्त कोण तुगेले पेशंट अशें म्हूण सांगलें. त्या निमित्त हांव म्हणलें ओके आतां तूं सांग 14 जाणां तूं PhD दिला 2 जाणांक MD दिला खंयची युनिवर्सिटी तांकां दिला कोलंबो युनिवर्सिटीचे म्हाका पळया 14 जाणां PhD तांकां गायड कोण तुजी गायड म्हणून पळयलो. ते थिसीस परत खंय आसा त्या परत मैसुरांत आसा. आसो खंयची ते कसं केलें म्हूण सांग म्हळ्यार हांव एक PhD गायड मँगलोर युनिवर्सिटीचे मैसूर युनिवर्सिटी PhD गायड. तूं मात ताका एक्सप्लेन करून सांग कसन तुमगेलो वायस चान्सलर कोण मागीर युनिवर्सिटी खंयचे आनी रिजिस्ट्रार कोण तांगेले परत तूं दिवका तुगेल्या कशें आमी तांगेले उलोवंक सेटल करुया. कसं म्हणल्यार ते PhD केलेल्यांक तांणी 40-50,000 रुपीज परत दिला. तुका त्याय करनाशिल्लें आमी कसं तुका सोणाची न्ही तुगेले पेशंट मागीर पळया सुरय हें सांग एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशनाक म्हळ्यार आय वॉन्ट टू एस्टॅब्लिश ए कंज्युमर केस फर्स्ट. तूं न्ही आमकां सॅटिस्फॅक्शन केलें आमी केस करनाची न्ही जाल्यार तुका हांगा दाखोवन वचच्याकय सोणाचें आमी सांग. ते जोड भितर ताका कळ्ळें आमकां पुरा कळ्ळां म्हूण सांग. मागीर त्या खंयचें नांव सांगच्या तयार ना खंयचें हें करचें तयार कसलें तयार कसलें कमिटमेंट ना खाली एक सर्टिफिकेट तांकां पावयलें दाखयता तसोच सर्टिफिकेट. मागीर हांव सांगलें आतां तूं हांगा लग्न जाला ती चिल्ली हांगा आसा ती खंयची इन्स्टिट्युशनाक काम करता तूं रिसायन करयलां त्या पुरा करून घे. ताजे नंतर तूं 3 म्हयने दाखोवन हांगा येयलो ना कसलें ना तुगेलो लग्ना विशय कसं म्हूण सांग. त्या सांगले शिवाय तुका विंगड परत मागीर पळया बिकॉज दीस इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर अस सांगलें. तेन्ना तो आयलें न्ही जाल्यार तुका बच्चाक सोणाची तुगे फॉर युवर इन्फॉर्मेशन पुलिसांची भायरी आसाची आनी वील गेट अरेस्टेड. तेन्ना पुरा फ्लॅट जालो म्हाका चूक गेली म्हूण म्हणालो
ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ತಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂಡೆ ತೀಣಿ एक पटी कॉन्ट्रॅक्ट आम्हाला 50,000 रुपये दिता आम्हाला काही डिवोर्स दिताना कंपेन्सेशन 50,000 रुपये दिता म्हणून त्या ज्या म्हणून 3 लाख रुपये दिता म्हणून ओपून घेतल्या यांच्या पर करून घेऊन त्याच्या आत्ताची चेक्स यांच्या पर आत्ता दिव काय त्या पर पुरा केले मागीर एक मॅजिस्ट्रेट आले की उलयलीची अशें फ्रॉड जाला सांगून कुडले ताण कसलेच फॉर्मॅलिटीज ना अशी डायवोर्स दिले डायवोर्स दिवन सुरवे त्या चिलयेक आमी पार केले ताजे नंतर हांव पेपरान घाल्ले तांचे ते ताण 50,000 रुपीज मात दित म्हणून सांगले तेन्ना ताणें ओपून घेतलें ना हांव 3 लाख रुपये दिता म्हणून सांगलो 2 पटी तो मागीर कोर्टीक येणे ताण दिलें चेक्सय हें जालें तेन्ना अनेक पटी ताणें हें करून ताका अरेस्ट करून शंभू पाय ना जालें आमी एक टॅक्सी करून घेवन मैसुरा वचून घेवन खंय आसा म्हणून कळ्ळें आमकां ताका अरेस्ट करून घेवन हांगा हाडलो आनी एक्स करून घेवन मॅजिस्ट्रेट आले करून घेवन फर्स्ट ते डायवोर्स सेटल केले मागीर तागेले बँक अकाउंट ते पुरा सीज करायले सीज करून घेवन मागीर ताका सांगलें पळय तूं कोण म्हूण सांगून आमकां अगतय ना घेवचेय ना जाल्यार तूं स्टेटमेंट दिवका म्हणून सांगलो पुलीस ताका कंप्लीट स्टेटमेंट करून घेवन आमी म्हणलें आनी पुलीस केस स्टेट केस फ्रॉड गेट्स तुमी पळयाची आमी गेले चिल्ली आमकां सेव जाले म्हणून सांगून पुलिसांच्या सांगलें इल्लें न्ही नांव नोडते म्हणून सांगून ताका सोडलें हें सोडचे भितर मोर देन 300 जण आयले आमी गेले हुब्बळ्ळी दाखोवन घेवन शिवमोग्गा तुमकूर गोवा मैसूर पुरा कडेन दाखोवन कोणे एक 10 PhD एक कडेन 10 PhD आनी कडेन 25 PhD 2 MD हें तें म्हणून सांगलो मागीर पळयतना मोर देन 500 MDs दावणगेरे हांगा ती पुरा कडेन practicing medicine. See, that was more dangerous than anything else. कशी कळटा बदल डॉक्टर वैगी नाही बाप MD म्हणून ताका डिग्री हाण कोलंबो दाखोवन दिवायला 40,000 रुपये 10,000 की हाका कमिशन ही इज जस्ट ए कमिशन एजंट ऑफ कोलंबो आशिल्ले इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिनाचे एजंट हो ताजे चड कसले ना गेले आणि ताणें तेजोळ भितर इंडियान तुजी कलकत्तांत एक इंडियन युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्ह मेडिसिन ते कसं कॉम्प्लिमेंटरी कसं म्हणून करता ऑल्टरनेटिव्ह कसं म्हणून करता केला चौरंगी पेटेन तो तागेले एड्रेसूय काडले आमी थंय वचून घेवन आमगेले कन्झ्युमर एक्टिविस्ट कलकत्ता तागेले हेल्प घेवन घेवन तेवें केलें तांचे फोटोग्राफ हे ते पुरो आमी सबमीट केलें इतलें काम करून घेवन कसले ताका चुकून घेवचें साध्य जाय न्ही हें जालें इतलें करून घेवन आतां ह्या एपिसोडांत आमी इतलें सांगीत कशें म्हळ्यार कोणेय जावं अतिंद्रिय शक्ती आसा वखद नाशी हांव कसं क्यूर करता आनी मानसीक रोग क्यूर करता हें करता तें करता म्हणून कळल्यार जनान एटलिस्ट तागेले एक डिग्री कसं म्हूण पळोवत नाका पळय तो कोण तागेले बॅकग्रावंड कसं म्हूण पळोवत नाका पळय विचार करता मंगळूरांत तूं तेजोळ भितर मोर देन 300 पीपल हॅव अप्रोच्ड हिम कशी मंगळूरांत असेल प्लेसांत कशी जाली म्हणून म्हाका कळ्ळी 300 पेशंट्स तागेले रजिस्टर पुरा आमी सीज केला पुलीस जापन करून ते पुरा सीज करून घेवन पळयल्यार आसचे तर इतलें फूल जावचें सुय जेव्हा साऊथ केरळांत असेल प्लेसांत तशें जावचें साध्य सुय म्हणून सांगून मागीर आमी आर्टिकल पब्लीश केलें त्या आर्टिकलांतूं काजू आषाढ कम्युनिटी ही गे म्हणून सांगून तागेलें पुरा कंप्लीट तांगेलें केलें आनी कितली जनांक ताणें मोस केला आनी कसन केला हें त्या म्हणून सांगून हें पब्लीश केलें मागीर आमकां आनीक येवचें सुरू जालें जना कळ्ळें असल एक जाल्ला म्हणून सांगून गेलो आनी तो फ्रॉड म्हणून कळ्ळें वय तेजोळ भितर ताका जेलांत ताका बेलय मेळना अशें केलें कित्याक म्हणटा तागेलें कंप्लीट एक्सपोजर जाले शिवाय आमी करना म्हणून सांगून म्हाका एक बेजार कशें म्हळ्यार पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाक चड आमकां इन्व्हेस्टिगेशन करपा जालें सी पुलीस हॅव गॉट स्टेट लेवल गव्हर्मेंट सपोर्टेड अथॉरिटी तांणी करपा जालें काम हें आमी करपा जालें काम न्ही हें तुमी करपा पडलें म्हणून आमी करपा पडलें मात्र न्ही तांकां धैर्य दिवपा जालें पण तुमी कोर्टा वचूं का कोर्टाक वचूं म्हळ्यार
तुमगेल कितें सगळे समाज एकत्र करता म्हूण सांगून तांकां ट्रेनिंग सेशन दवरलें आमी मगून रावन 2 बॅच करून गेले म्हणून जाणासले पोलिसांनी विक्टिम्स हांकां एक ट्रेनिंग 150 जनांक चड करून जाय न्ही तांकां एक्सप्लेन करून घे न्हू पळय तुमी आपयल्यार कोर्टा चुकाची कसं नाही आसूं तुमी कश्ट पावल्यांची आनी विंगड कोणें देवचें आनी हांगा असल केस प्लेसांत आमी सोणाचे आसले म्हूण करचे नाकवे एक मेसेज वचचे नाकवे म्हूण सांगून पेपरार पुरा पेपरार आयले हें एक आर्टिकला निमित्त आयलें साकस हें पब्लीक ओपिनियन क्रिएट जालें तातूंत आमी एकच सॅटिस्फॅक्शन कसा म्हणून जालें एक चिल एक ताण शिरकन घालेली एक चिल एक रिलीज जाले एक आनी दोनी जावन गे न्हू आनी कोणेंय अशी कर नशी एक मगून रावन तूं एक दीस वॉज इन 1998 अरावंड आमगेलें ते सिग्नेचर डिले 7-8 म्हयने जाले ते चिले कितें पब्लीश करच्याक डिले जाले बट तिगेले खंयचे ते क्लूज मेळच्यान आसा म्हूण सांगे न्हू मागीर तें जालें ताचे नंतर आमी आतां नेक्स्ट एपिसोडांत तूं तागेलें कोलंबो युनिवर्सिटी कसलें आनी ते कलकत्ता युनिवर्सिटी तूं त्या संदर्भात आमी करूया आतां हे आयचे आमगेले हे एपिसोड ह्या उपाख्यानाचे भाग 1 पळयले आनी आमगेले मुखावयल्या उपाख्यानान तूं हाजे नंतर कशें जाता म्हूण पळया इतली वेळ आमकां एक अतिंद्रिय शक्ती आसा म्हूण म्हणलेले एक मनशाले विशयारी माहिती दिले आनी ताणें कशी मोस केल्ले म्हणून माहिती दिले डॉक्टर रविनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॉम नमस्कार तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता